उदका पुरवण खात्यान नोटीस काढल्या की अस्नोडा जलशुद्धीकरण प्रकल्प आहा तेतूंच्यान जे बार्देश तालुक्याक आनी थोडे बिचोली तालुक्याक जे उदका पुरवण जाता ती उदकाचो मर्यादीत आसतली, कारण की दर वर्सा जे हो तिलारीचो कालवो आहा त्या कालव्याची दुरुस्तीक लागून ते उदक सप्लाय करप बंद करतात आणि तेंच्यांनी 11 नोव्हेंबराच्यान ते उदक सोडप तिलारीच्यान बंद करतले म्हणून सांगला। आणि त्या हेतून जर आता पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी हे पळय उदक सगळें आता जे कालव्याक उदक भरलेलें आसलें ते आता कमी जाल्लें आहा, उदक चड जालें आणि अशें उदका पुरवण खात्यान अशें कळीत केलां की मर्यादीत स्वरुपान कितके दीस लागतले हे तेंच्यांनी हे करून जो पर्यंत हे सगळी झाडां झोडपां सगळे जे आनी जे रिपेरींग बीन आसा ते करतले त्याच्या उपरांतूच ते उदक पुरवण सुरू करतले। तर मर्यादीत उदक आसतलें आणि सध्या ज्या अस्नोड्या प्रकल्पाक जे उदक जाय ते पार नदींच्यान आसतलें। प्रुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फडते।